सप्टेंबराच्या पहिल्या पंधरवड्याक त्याचो शिलान्यास जावचोच आणि हो शिलान्यास करपा खातीर आमी देशाच्या पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी धाडपाचे आसा. ताणे फास्ट ट्रॅक प्रकल्प म्हणून जे देशभरातले काही घेतले तेतून मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट घेतलेलो आसा आणि त्यामुळे दर महिन्यात एव्हरी मंथ ही टेक्स रिव्ह्यू ऑफ दिस प्रोजेक्ट. चीफ सेक्रेटरी कडे कायम तांचे मंत्रालय जे आसा ते दर महिन्यात एक फावट संपर्क करता आणि कितले प्रोजेक्ट फुडें पावला, कसली अडचण आसा, ती अडचण खंयच्या स्तराचेर आसा हे सगळ्याची माहिती घेता. महिन्याच्या शेवटच्या किंवा सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्याक त्याचा शिलान्यास कार्यक्रम प्रत्यक्ष विमानतळावर आमकां घालपाक मेळूंक जाय. तोपर्यंत हो रस्तो पूर्ण जरी जालो नासलो तरी रस्त्याचे रुंदीकरण जावंक जाय, जेणे करून थंय वचपाची इक्विपमेंट जी आसा ती तेच्या वयल्यान वचूंक जाय. फुडल्या 1-2-3 म्हयन्यांत जे रुंदीकरणाची जी आवश्यकता आसा ताका जनतेन खास करून सरपंच पंच हांगासरले सोशल वर्कर आमचे कार्यकर्ते समाजसेवक हाणें मातसो पुढाकार घेवन ही गोष्ट करूंक जाय. एक नवो मायलस्टोन आसा अशें न्ही. आमी अनेक विकासाच्यो गोष्टी करतात पण साधन सुविधा जर उपलब्ध करून जर दिवंक ना जाल्यार तो विकास हो कागदाचेर उरता. आज हो जवळजवळ रस्तो 3000 कोटी रुपयाचो जो विमानतळ जावपाचो आसा ताज्या खातीर तो रस्तो आसा ताचे 22 कोटी रुपया जाता. आमी अनेक प्रकारचे अडचणी पार करून हाजे पर्यंत आतां पावल्ले आसात. अनेक वेगवेगळी आडमेळी हाडली हो कसो जावपाक जायना म्हणून. आमचे कडेन कांय विकासाच्या विरोधान वावरणारे काही लोक असतात तांकां आमी एंटी डेव्हलपमेंट लॉबी म्हणटात खूब जाण. तर अशी एंटी डेव्हलपमेंट लॉबी आसा ती तुम्ही कितेंय जरी करपाक घेतलें जाल्यार ते थंय वचून उबे रावतात आणि अशे जे विरोध आसा ते सगळे आमकां मोडून काडपा खातीर भरपूर वेळ वता आनी आमची ताकद वता.